तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आमचे सामंत एग्रो फार्मान. आज तुम्ही रिपोर्टिंग करपाक आयिल्ले आसात की स्पेशल आमी जो शेती बागायती इतले वर्सांचो व्यवसाय सांबाळून जवळ जवळ 70-80 वर्सांचो व्यवसाय सांबाळून एक नवीन प्रयोग आमी आमच्या फार्मार केले. एक प्रयोग म्हणजे फाटले खेपे तुमकां खबर आसा 2-3 वर्सां पयलीं की तांबडी केळी जी रेड धाक्का ती आमी लायली आणि त्याची प्रचार केलो आणि प्रसार केलो आणि तुम्ही तांकां बरी प्रसिद्धी दिली त्या बद्दल तुमकां परत एकदा धन्यवाद. अंदू कितें जालें म्हणजे फाटले 10-15 वर्सां पयलीं पासून चाफ्याची एक पयलीं म्हाजे खातीर चाफी लायली म्हणजे एक घरा कडेन एक डॉमेस्टीक पर्पजा खातीर लायली आणि भितर एक मातशी एक उमेद आयली बाबा चाफी म्हणटा ती ही दुर्मिळ प्रकार. सगळे तरेची फुलां मेळटात पळयात बाजारांत पण चाफी मेळनात. तें म्हाजे तकलेन आयलें की चाफ्याची लागवड करपाची आणि फाटल्या 10-15 वर्सां पयलीं पासून चाफ्याची लागवड करीत आशिल्लो हांव, पण ती इतली कॉमर्शियल न्ही. त्या खातीर पोरूच्यान म्हाजे तकलेन आयलें की आतां हें मोठ्या प्रमाणान करपाचें म्हणून चाफ्याची लागवड. आणि ही भायल्या प्रदेशांतल्यान म्हणजे वेंगुर्ला किंवा कुडाळ ह्या सायडींतल्यान थ्रू बागायतदार तर्फे आमी ती कलमां हाडलीं आणि जवळ जवळ आतां 60 वयर कलमां लायिल्लीं आसात. हेचो हेतू असो की जवळ जवळ ह्या हेतून गणपतीच्या हेतून खंयचे ह्या टायमार न्ही खंयचीच फुलां म्हणटा ती मेळनात. चाफी म्हणटा ती एकच फुलां आसता. त्या खातीर एक विचार आयलो की हांगा चाफ्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड करपाची आणि त्या प्रमाणे लागवड केल्ली आसा. तुमी आतां कवरेज घेतलेली आसा. ह्या फुलाचें अशें वैशिश्ट म्हणजे तो एका दिसाचेंच हें फूल, ताची लायफ चड ना. सकाळीं तयार जाता, सांजचें फुलां झडटा. बाकी फुलां भशेनच पण हेका जो वास येता, सुगंध येता न्ही, परिमळ येता न्ही, तो भयानक आसा सामको. सगळ्यांक एक रुमान जर 5 फुलां सुद्दां आसत न्ही, रूम भर तेजो फ्रेग्रन्स सामको दरवळटा. पण त्या प्रमाणे आमी हेची लागवड केल्ली आसा. आणि अंदूच्यान सांगपाचें म्हणजे सामकें तुमकांच आश्चर्य दिसतलें की अंदू जवळ जवळ दिसाक 300 सुद्दां फुलां काडल्यांत आमी. 300 फुलां. आनी आमकांय बी उमेद आयली. मागीर ताजे नंतर कितें हेचें मार्केटींग कशें करपाचें, प्रॉडक्ट तयार जालो म्हणून जायना न्ही, मार्केटींग कशें करपाचें म्हणून मागीर आमी वेवस्थीत पॉली बॅगान ती हें बांदलीं आनी आमी ती बाजारांत प्रेजेंट केली थ्रू गोवा बागायतदार. थंय दवरलीं. पळयत जाल्यार थंय अशें दिसून आयलें की दवरलेलीं फुलां खपतात. उमेद आयली. ताजे नंतर आमी कितें केलें, आतां फुडल्या वर्साच्यान आनी ह्या वेवसायान आनी मोठी भर घालपाचो आसा, म्हणजे आनी झाडां लावपाचीं आसा अशें. आनी चवथीच्या टायमार न्ही ह्या फुलांक सामको मोठ्या प्रमाणान डिमांड सारको आनी खंयचीच फुलां आसनात. आनी कितें दुसरें आसा, जर तुमी मेन हायट दवरीत न्ही, एक 4-5 हायट उंचेची झाडां तुमी कट करून वर्सां दवरीत न्ही, तुमी स्वता सकाळीं 6 उठोन स्वता हीं फुलां काडपाक शकतात. म्हणजे 7-7:30 म्हणजे तुमच्या बाजारान पावली फुलां. आनी त्या प्रमाणे ताका खपय आसा. सकाळीं फुडें खप आसता न्ही, खूब जाण पुजा अर्चा सकाळीं करतात न्ही, पण त्या प्रमाणे ताका डिमांड आसा. आनी त्या प्रमाणे अशी ही लागवड तुमी पळयल्या आसतली. कसलो चाफो म्हणटा हेका एक्चुली तो सोनचाफो म्हणटात. सोनचाफो इंग्लिशीन म्हाका नांव खबर ना कितें, पण सोनचाफो. आणि कशें कितें रेट कसो कितें आसा मार्केट रेट? मार्केट रेट आमकां ती 300-400 विकता म्हणजे होलसेलीन विकचे पडटात आमकां. एक 2.5-3 रुपयान एक चाफे मेळटा. 2.5-3 रुपयान बी मेळटा आमकां. रेट वायट ना कित्याक जवळ जवळ 1 वराचेंच काम न्ही तें आमकां. आनी ताका जातले जाल्यार ताका कशें जमीन कशी कितें जाय पडटा, हें सुपीक जाय जावं कितें ना खत जमीन घालचें पडटा कशें कितें? ना, अशें सेन्सिटीव झाड न्ही हें, मातशें कडक झाड तें. मग तुमकां जी वापरान आशिल्ली जमीन सुद्दां तुमी जर हांगा लागवड केलीत न्ही, तुमी पळयलां न्ही सामकें टाकाऊ जमनीन हांवें ती लागवड केली आनी त्या प्रमाणे ताका प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आनी बरी आयिल्ली आसा. फाटल्यान सुद्दां पळयलां आसतलें. आनी तुमी जर ताका ठिबक सिंचन योजना करीत न्ही जाल्यार ताका वर्सभर फुलां मेळटात तुमकां. आनी बरे तरेन खावड बी दीत न्ही जाल्यार वर्सभर फुलां मेळटात. सामको फुलांची कांय टंचाई आसना. सो ह्या वर्सा कितले टार्गेट आहा तुमचें हें करपाचें म्हणटा फुलां कितली? अंदू आतां अंदू लागवड केल्या न्ही, अंदू लागवड केल्ले सुद्दां चाफ्यांक म्हाजी इतल्या चाफे लागलेले आसात. म्हणजे ताजे फुडले अंदू जर 300 काडीत न्ही, फुडल्या वर्सा हमखास 500 चाफी ही सामकी दिसाक हमखास मेळटली. म्हणजे फुलां तयार करपाची म्हाजी सामकी टार्गेट आसा. हय.
म्हणजे दिसान दीस जाता ही म्हणजे आयज लागली जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या दिसाय लागता तशें कितें आहा काय ओ दोन दोन दिसांनी तशें कितें ना ना एका झाडाक न्ही प्रत्येक दिसा लागतात फुलां. हां एक म्हणजे ह्या ब्रांचीर आज लागली त्या ब्रांचीर फाल्यां लागली अशी करून कंटिन्युटी आसता ताका. ओके. आणि दुसरें कितें आसता सकाळीं एकदां काडली न्ही परत तुमकां आतां दाखयल्या प्रमाणे परत सांजचीय काडपाक मेळटा. सकाळीं तुमगे 80% फुलां मेळटात काडपाक आनी खंय कळे बी आसा आनी ते तुमकां सांजचे मेळटा काडपाक. दिसा 2 फावटी तुमकां चाफे काडपाक मेळटा. आनी हेतून आनी ह्या चाफ्यान आनी हिरवा चाफा म्हूण आसा तो प्रकार म्हाजे कडेन आज फुडल्या वर्सा उपलब्ध करता आनी त्याची बी लागवड करपाचो विचार आसा. सो ही कलमां आहा ती म्हाका दिसता गोंयान अवेलेबल ना फक्त भायल्यान हाडची पडटा. भायल्यान हाडून वेंगुला कुडाळ थंय हाडून पण हाडची पडटा. एखादी समज ती खानी व्हरोन रोयली जाल्यार बीन तशें कितें जाता. खाणी व्हरून रोयत न्ही जाल्यार ती धवी चाफी जातात. हां. धवी चाफा पळयलें आसतलें तुमी तांकां वास ना दळ. ओके हय फक्त ही त्या खातीर हांकां एक कलम न्ही जवळ जवळ 200 रुपया एक पडटा कलम सामकें. हम्म. ही कलमां आसात ते. आनी आनी ही सायज सुद्दां तुमी पळयल्या आसतली सामकी बरी सायज सामकी पॉवरफूल 2-2.5 इंचाची फुलां मेळटात हांगा सामकी. हय आनी थोडे ही जर प्रिजर्व करतलो न्ही फुलां तर थोड्यांनी एक नवीन शक्कल काडली नवीन आयडिया काडली ती न्ही बाटलेन भरून दवरप. हम्म. बाटलेन भरून दवरली की ना उदकान घालून आनी ताका सील पॅक केली की ना ती 6 म्हयने उरतात. हय हय सामकें इतलें म्हणजे फुडें म्हाका खबर ना आमची 6 म्हयने उरता इतली ताजी आनी फ्रिजान तुमी दवरीत न्ही काडून आयची फुलां फ्रिजान दवरीत न्ही बरी वेल पॅक प्लास्टिकान घालून दवरीत न्ही 3 दीस कांयच जायना फुलां आसा तश्शीं उरतात फुलां. म्हणजे अशें नाजूक फुलां ही सामकी नाजूक फुलां. आनी दुसरें म्हणजे कितें पॉलिनेशन म्हणटा आनी परागीकरण आमकां खूब फायदो जालो हांगा. हम्म. कित्याक परागीकरण आसत न्ही जाल्यार उत्पन्नाक वाड जाता तो एक मोठो फायदो जाल्लो आसा आमकां सामको. फुडल्या वर्सा पासून मेजर क्रॉप उत्पन्न येतलें.